पूण आमी एक आश्वासन दितात, आमी ज्या बीजेपी रुपी हत्तीचेर बसलात ते आमगेले 3 मंत्री हत्तीचो एक गुण सांगता, हत्तीच्या गंडस्थळाचेर म्हण मस्तकाचेर जर तोपत तर हत्ती जाग्यार येता. आमी हे तोपपाक हे 3 मंत्री दवरिल्ले आसात आनी ह्या सरकारांतले जे हिंदुत्ववादी जे बिफाचेर कोणाच्या ड्रेसाचेर आनी कितें कितें उलयतात अशा लोकांक जाग्यार हाडपाक आमचे मंत्री आसात. जशें अमित शाह आमकां डिक्टेट करपाक शकचो ना आनी हांव ह्या प्लॅटफॉर्मार जनरल सेक्रेटरी म्हणून सांगूंक सोदतां की खंयचेच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे मंत्री जावं तांच्या पक्षाचे वरिष्ठ अधिकारी जावं गोंयकाराच्या हिताच्या जर आड येत तर आमी केन्नाय सरकारांतल्यान भायर सरपाक आमी सरकाराच्या आसाठी ना. आमी हाजे पयलीं विजय सरदेसायान विरोधाक रावला, आमचे लायफ आमी विरोधाक काडला. आमी जरी आतां 3 आमदार आसात, येत्या इलेक्शनाक आमी आमचे सरकार करपाची तयारी करतले. आज म्हाका सगळ्यांकूच चड गाळयो पडटा म्हज्या ट्विटराचेर फेसबुकाचेर त्यो कर्नाटकाच्या लिडरांनी म्हजेर डेलीत म्हजे फॉलोवर आशिल्ले 350 परवां आज पळयले जाल्यार 2,500 फॉलोवर जे म्हाका फक्त गाळयो घालतात आनी ते सगळे कर्नाटकचे आसात. त्या मादईचे जी का आमी आमची आवय मानता तिचे अस्तित्व राखपाचो हांव एक प्रामाणीक प्रयत्न करता. हितून चूक ती कितें आसा तुमीच सांगा म्हाका की हितून चूक कितें आसा. कितकेय विरोध जाले, जरी ते आमच्या सरकारा कडसून सुद्धा विरोध जाले तर गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही ठामपणान मादई नदीच्या अस्तित्वा खातीर शेवट पर्यंत वावुरतली. हांव वावुरतलो. मादई नदीचे अस्तित्व अशेंच टिकोवन दवरतले हेची ग्वाही हांव ह्या उत्सवी वातावरणान आयज तुमकां दिवंक सोदतां. गोंयांत खूब तरेचे पक्ष आहा. गोंयांत इतले वर्सां गोंय चलोवपी नॅशनल पार्ट्यो आहा. गोंयांत हाजे पयलीं खूब व्हडलें चलयल्लें एक रिजनल पार्टी आहा. पूण आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष न्ही, आमी एक रिजनलिस्टीक पार्टी. आमी गोंयकारपण म्हणटा तें गव्हर्नमेंट पॉलिसीन हाडपी पार्टी. आमी फकत बातयां मारपी पार्टी न्ही. आमी लोकांक फटोवन मतां घेतलीं आनी मागीर कॅट केलें अशें केन्नाच केलें ना. आमी जें कितें उलयलां तें आमचे गव्हर्नमेंट पॉलिसीन हाडून दाखयलेलें आहा. आमकां आतां जाय की हो सरकार गोंयचे लोक हे ओपिनियन पोलाक एक रिकॉग्निशन दिवचें म्हणून. आतां हे फादर ऑफ द ओपिनियन पोलाक आमचे सरकारान रिकॉग्निशन दिवंक ना हें लोकांक दुखता. आतांच म्हाका सांगलां की बाब फ्रांसीस सिल्वेर सांत आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार भायर आहा म्हणून. ताका हांव इन्वायट करता येवन फुडें बसचें. सांताक्रूज मतदारसंघाचो आमदार भायर आहा म्हणून ताणें येवन बसचें. काँग्रेस पार्टीचे दिल्लीचे हाय कमांडाक भिवू नाका. हांव रक्तांतल्यान कोंकणीवादी, पुणून एज्युकेशन मदर टंग म्हणटा तें चलना. आयचो बहुजन समाज म्हणटा आपल्याक अपवर्ड मोबिलिटी जाय, आपल्याक इंग्लीश शिकूंक जाय, आपल्याक फुडें वचूंक जाय, आपल्याक दोतोर जावंक जाय, आपल्याक गोंय चलोवंक जाय.